नमस्कार आणि येवकार तुमका प्रुडंट मिडियाच्या आमच्या विधानसभेच्या वेचणुकीच्या काळातल्या सत्ताग्रहाच्या कार्यावळीतली महत्वाची कार्यावळ लाईव्ह मतदार राजा. आणि आयचो मतदार राजा आम्ही घेतात 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर 3 मतदारसंघाचेर, ते म्हणजे सावर्डे, सांगे आणि कुडचडे. हे तिन्ही मतदारसंघातले प्रश्न एका तरेचे आसात अशें, आनी आमी हांगा चर्चा करतात ती प्रश्नाचेर चर्चा करतात, समस्यांचेर चर्चा करतात, खंयच्याय उमेदवाराचेर खंयच्याय पक्षाचेर चर्चा करनात. आणि ह्या चर्चे भितर आमचे कडेन हांगा मानेस्त आसा ते उलयतलेच, पूण महत्वाचे आसतले ते तुमचे प्रश्न जे तुम्ही फोनाचेर आमकां दिवपाक शकतले. आमचे फोनाचे नंबर आसतले 24904444 आणि 24904445, 24904444 आणि 24904445. साधारण आता 4 जाल्ले आसात, म्हणजे साधारण 4:30 पावणे 5च्या दरम्यान ही लायनी उक्ती जातल्यो आणि ती उक्ती जावन तुमच्यांनी मागीर प्रश्न करपाक घेतले. आमचे कडेन हांगा 4 मानेस्त आसात आयज ह्या मतदारसंघाचेर उलोवपाक आनी आपले विचार मांडपा खातीर. तातूंतले पयले आसात जे बँके भितर काम करतात, एक लेखक आसात, प्रकाशक आसात, आर्थीक गजालीचेरय बी बरयतात, ते दिनेश मानेरकार सांगेचे. दुसरे आमचे कडेन हांगा आसात जे वेवसायान चार्टर्ड अकाउंटंट आसात, पूण त्याच बरोबर मिशन बायपास ही कुडचड्या भितर जी एक चळवळ उबी जाली खास करून युवकांची, आणि मागीर युवकांनी तातूंत भितर फुडाकार घेतलो. तातूंतले हे चार्टर्ड अकाउंटंट आसून पसून रस्त्यार देंवले, एक सोशल एक्टिविस्ट म्हणून तांकां वळखतात, ते प्रदीप काकोडकार. तिसरे आमचे बरोबर आसात ते गांवांत मूळ साकोड्डेचे इन्शुरन्साचे डेव्हलपमेंट ऑफिसर म्हणून काम करतात, आणि त्याच बरोबर जो संपूर्ण वाठार आसा धारबांदोडे, साकोड्डे, कुळे, मोले हातूंतल्यान जे हेमाड बार्शे म्हणटात त्या हेमाड बार्शे कोंकणी केंद्राचे ते अध्यक्ष जावन आसात आणि वावुरतात हे संपूर्ण वाठार जो आसा तो वाठाराची तांकां माहिती आसा ते विवेक नाडकर्णी. आणि त्याच बरोबर आमचे कडेन हांगा चौथे मानेस्त आसात जे चंद्रभागा तुकोबा नायक हायस्कूल आसा त्या हायस्कुलाचे हेडमास्टर जावन आसात. स्वता ते चळवळी भितर वावुरतात, साहित्यीक चळवळी भितर, सांस्कृतीक चळवळी भितर बी तांचो वांटो आसा, ते विठ्ठल औंदयेकर. तुमकां 4 जाणांक आमच्या स्टुडिओ भितर येवकार. आमी सुरवात करया दिनेश तुजे कडल्यान. हो जो संपूर्ण वाठार आसा सांगे, सावड्डे, कुडचडे, हो सगळो मायनिंगाचो वाठार, आणि त्या वाठारांतल्यानूच कुडचडे सारकें शारी आज उबी जाल्लें आसा. ह्या संपूर्ण वाठाराची जी एक उदरगत ज्या पद्दतीन जावपाक जाय त्या पद्दतीन जाता जाल्यार बरी जाता काय वायट जाता जाल्यार कितें जावपाक जाय? ह्या वाठाराची जशी जावपाक जाय तशी उदरगत जायना अशें म्हजें तरी मत. कितें आसता, खंयच्याय वाठारांनी रस्ते बरे बांदले आनी बिल्डिंगो बांदल्यो म्हणून तो डेव्हलपमेंट किंवा ती उदरगत न्हय. उदरगत जावपाक जाय ती त्या भुमिपुत्राची उदरगत जावपाक जाय, थंय रावतल्या लोकांची. तागेलें राहणीमान वाडपाक जाय, तागेले सेविंग्स वाडपाक जाय, आनी ताजी ऐपत वाडपाक जाय खर्च करपाची, आनी ताजो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, जो आमकां गोंयांत म्हाका तरी दिसता की खंयच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीक जायना. आतां सांग्याचेच उलयतलो जाल्यार सांग्यार भरपूर जमीन आसा. सांग्यार उदरगत म्हणटा ते रस्ते बरे हॉटमिक्स आसात. आमचे बरे नशिबान म्हणटा हांव थंय अजून बिल्डिंगो ना. सो अशा वाठारांत खरें म्हळ्यार एक जर एज्युकेशनल सिटी जर आयिल्ली, जंय भरपूर कॉलेजीस आसतल्यो, वेगवेगळे कोर्सीस शिकोवपी, प्रोफेशनल कोर्सीस शिकोवपी, आनीक त्या कॉलेजींचे जर हॉस्टेलां आनीक हॉटेल आनी बाकी सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा तो जर सरकारान एक हाचेर सबसिडी दिवन जर लोकल्सां कडेन दिलो, थंयच्या भुमिपुत्रा कडेन जर दिल्लो जाल्यार म्हाका दिसता सांगे फुडें बीन आयडियल शार गोंया खातीर आनी बाकीच्या राज्यां खातीर एक डेव्हलपमेंट बाबा खंयच्याय राज्याचो, शाराचो किंवा गांवाचो आसता जाल्यार तो कसो आसचो ह्या हाचेर. थोडके भितर तुवें कांय बरे विचार मांडले आनी कांय एक पर्स्पेक्टीव दिवपाचो प्रयत्न केलो. विवेक, साकोड्डे, धारबांदोडे ह्या सगळ्या गजाली भितर सद्या आमकां मोल्या वतना ते वाटेर लागतात आनी थंयच्यान वचपाक पसून नाका अशी परिस्थिती जाता. पयलीं बरो रस्तो आशिल्लो पूण आज त्या रुंद रस्त्याचेर पसून सगळ्याक धुल्लूच चड दिसता, आनी थंय भितर सगळी शेती बिती भरपूर आसा आनी लोक शेतांय करतात. पूण सावड्डेचे आनी म्हणजे मतदारसंघ ह्या संपूर्ण वाठाराची तुजी मत कितें? ह्या वाठारांत खरें म्हणल्यार आमचें जे उत्पन्न पळय आसा, जे मायनिंगा पासून जावं कित्या पासून जे फॉरेन करन्सी जावं रेवन्यूज जे येता ते इतले येता ते म्हाका दिसता दुसऱ्या तालुक्यांतल्यान येता म्हणून. सांगे तालुक्यांत तातूंत भितर आमचो सावड्ड्या धारवाड्यान 9 तालुका पडटा. पूण जे रेवन्यूज म्हणटा त्या मानान हांगा जे पळय पयशे येवपाक जाय उदरगती खातीर तितले जायना. म्हाका अशें लोकांक दिसता की हांगासरले पयशे जोडून ते दुसरे कडेन खर्च करता काय, ते दुसरे डेव्हलपमेंट करता काय कितें. आनी जे मायनिंगाचे तुमकां प्रॉब्लेम्स सगळे खबर आसा ताका लागून एग्रीकल्चराचेर खूब परिणाम जाता. म्हणजे आतां एक शेत सुद्दां पळय पिकपाक आयलें तेन्ना तें फुटपाक लागता आनी ताजो परिणाम लोकांच्या उदरगत जावं लोकांच्या इन्कमाचेर जाता आनी लोक तशे समाधानी नात ताजेर. तशें त्या मानान सरकाराची जी पळय योजना आसा
त्यो ज्या मनशांक पावूंक जाय सारक्यो पावूंक जाय, ज्या खातीर पावूंक जाय, आरोग्याच्यो जावं, हेल्थाच्यो जावं, कसले मनोरंजनाच्यो जावं, शिक्षणाच्यो जावं, त्यो हांगा पावनात, हांगा मेळनात लोकांक सारकें. म्हणजे लोकांक जे पळय जावंक जाय आशिल्लें तशें जायना. ओके, तुम्ही त्या जी एरियात चडशी उपेक्षीत उरल्या ताचे प्रश्न मांडिल्ले. प्रदीप, मिशन बायपासी चळवळ जाली जाल्यार आमी ताजेर उलयतलेच, पूण ह्या संपूर्ण तालुक्या कडेन तूं पळयतना, तालुकोच न्ही म्हणजे सांगे तालुका आसा आनी कुडचडे हो केपेचोय भाग आसा, असो ह्या सगळ्या हाचे कडेन तूं कशे तरेन पळयता? न्ही, केपें आनी सांगे तालुका हे दोन तालुके गोंयचे भितर म्हाका दिसता मोस्ट निग्लेक्टेड आनी एक्सप्लॉयटेड. निग्लेक्टेड जाल्यार ओके आशिल्ले, पण दिस आर मोस्ट एक्सप्लॉयटेड तालुका असे. ह्या तालुक्याक मायनिंगाचेर भरपूर ओवर डिपेंडन्स आहा आनी हे ओवर डिपेंडन्स कमी करपाक सरकारा कडेन कसलीच पॉलिसी ना, प्रोग्राम ना आनी कसले विजनन्स ना. सो हे पयलीं म्हाका दिसता स्लोली आमचे कडेन एक फेज आउट प्रोग्राम आसपाक एक 10-15 वर्सांचो, की मायनिंग हळूहळू बंद जायत गेलें जाल्यार लोकांचो जो शिफ्ट ओवर आसा तो कसो जातलो, खंयचे उद्योग धंदे हांगा नवे आमच्यान तयार करपाक येता, सो दॅट मायनिंगाचेर जे डिपेंडन्स आसा ते कमी जावपाची गरज आसा. आज मायनिंग हांगा ह्या एरियेक इतल्या वेगान चलता, इतल्या नेटान चलता, आनी ज्या तरेन आमगे नाडगडे बाबान सांगलें तशें जो डेव्हलपमेंट आसा तो दुसरी जाग्यान जाता. सो हांगचे लोक डिप्रेस आसात. सो लोकां भितर एक दुख्ख लोकांक दिश्टी पडटा की आमी ह्या गांवांतल्यान इतलो त्रास भोगतात. जवळ जवळ म्हयन्याक कांय न्ही 5-6 लोक तेका चिड्डून मरतात. ट्रॅफिक कंजेशनान, पोल्युशनान लोक विटिल्ले आसात. इतले त्रस्त जावन सुद्दां जो डेव्हलपमेंट ह्या भागाक जावपाचो तो डेव्हलपमेंट जी उदरगत जावपाची ती उदरगत जाली ना. विठ्ठल, शिक्षकाची नजर ह्या सगळ्यां परस वेगळी आसता. कशे नदरेन पळयता हे सगळे गजाली? सावर्डे मतदारसंघातलो हांव एक मतदार. सावर्डे मतदारसंघ तसो विस्तीर्ण खूब आयसोलेटेड गांव आशिल्लो असो आसा. एक 20-25 वर्सां फाटीं हांगा शिक्षण ही एक समस्या खरी आशिल्ली. म्हणजे गांवांत हायस्कुलां जी गरजेची आसताली सेकंडरी लेवलाची ती नाशिल्ली. आमच्या बऱ्या नशिबान ही सगळीं स्कुलां जाल्यात. पूण सायमल्टेनियसली खणीचो जो उद्योग वाडलो, ह्या उद्योगाक लागून मात्र ह्या मतदारसंघात साबार अशे प्रश्न तयार जाल्यात आनी जाचेर चर्चा आज खरी म्हळ्यार जावंक जाय. हांव अशें म्हणटा की आमच्या सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या वायट मतदारांच्या वायट नशिबाक लागून ज्या तरेचे विजनरी प्रतिनिधित्व आमकां मेळूंक जाय आशिल्लें तें आमकां अजून पासून मेळूं ना. आनी हांव अशें फुडें म्हणटा जे मनीस निवडून आयले ते सदांच विरोधी पंगडांतले लोक निवडून आयिल्ले कारणानूय पासून अपेक्षीत जे काम जावंक जाय आशिल्लें तें जावंक ना. रस्त्याचो प्रश्न आसा, हांगच्या एकंदरीत लोकवस्तीचो प्रश्न आसा, मायग्रंट्स पॉप्युलेशन जे उद्योग धंद्याक लागून थंय येला ताचो प्रश्न आसा, एक्सिडेंटाचे असे अनेक प्रश्न आसा जे अटेंड करपी तशेंच कॅलिबराचो मनीस मागीर तो विधानसभेंतलो आसूं किंवा स्थानीक पंचायतींतलो आसा त्या मानसिकतेंतले लोक आयले जाल्यार ते एक चड गरजेचें आसा सध्या. तुम्ही मांडले तर तुमचे विचार. हांगा लोकांनी कांय विचार मांडले. आमचो मयूर नायक जो रिपोर्टर आसा तो खुबशा वाठारांनी भोंवला, त्या लोकांची प्रतिक्रिया घेतल्यात आनी महत्वाचे प्रश्न तांणी मांडल्यात. ते प्रश्न आमी पळोवया. हांगा पयले पंकज नायक आनी संजय सावड्डेचे मांडटात प्रश्न. कुडचडेचे सावड्डे जे वाठार आसा तो चारीतरी मायनिंगान भरला आनी मायनिंगान भरल्या कारणान एक रस्त्याचो मोठो प्रॉब्लम हांगा आसा. खुबशी एजिटेशन जाली पूण हाजेर कोणें विचार करूं ना. हांगा अत्यंत बायपासाची गरज आसा. बायपासाच्या दृश्टीन खुबशे प्रश्न सुटतले की तांकां तांगेलें कितें काम जातलें, लोकूय सुशेगाद स्वास घेवपाक शकतले. फाटीं पळयलें जाल्यार एक 108 सुद्दां एक्सिडंट जाले गुड्डेमाळ सारक्या वाठारांत. 108 कोणी एक्सिडंट जाले. ती जर सावड्डेच्यान पोलीस स्टेशनार सुट्टा तो कोलतडचो पूल क्रॉस करता म्हळ्यार ताका 1 वर लागता. म्हाका 28 मार्च 2009 मायनिंगे ट्रकान एक्सिडंट केलो. मागीर म्हाका बांबोळे व्हेलो. तेजे नंतर सारको जावं ना म्हणून म्हाका मिरज व्हेलो. मिरज म्हाका 2 ते 2.5 लाख खर्च येयलो. गव्हर्मेंट थंय मेले जाल्यार 2 लाख दिता, पूण मोडलेल्या तोडलेल्या कंपनी काय पळयना आनी गव्हर्मेंटूय पळयना. मेले जाल्यार घरा कडेन 2 लाख मेळटा जाल्यार आमी रीण काडून 2.5-2 लाख खर्च करचे पडटा. जाल्यार आमकां अशें दिसता की मेले जाल्यार बरें म्हणून केन्ना केन्ना दिसता अशें. ही खूबच म्हणजे मेलो जाल्यार बरो अशे तरेचो दोन्ही उर्वेगान काडिल्ले उद्गार ते. आनी दुर्दैवी गजाल हे मनशाच्या जिवाचे मोल करप आनी हे जाल्लें आसा. कुडचड्याक घडटा की मेल जाल्यार आमी कंपनी 3 लाख दितली अशें नेटान थोडे लोक सांगतात. पूण ही दुर्दैवी गजाल की आमी कुडचड्यार आनी केपें सांगे तालुक्याक लोकांच्या जिवाचे मोल करपाक लागल्यात. पूण हो जो प्रश्न आसा खास करून तुमचो बायपासाचो प्रश्न तो शेवटी सुटलो काय अजून सुटना काय तितल्यान प्रश्न सुट्टलो काय प्रश्न सुटचो ना कितें जातलें? बायपास प्रोग्राम जो आसा एक्चुअली म्हाका दिसता म्हजे कोतान हो 1.5 वर्साचो प्रोजेक्ट. म्हणजे 3 जर फेजी घेतले जाल्यार ह्यो 3 फेजी 1.5 वर्सां भितर कंप्लीट करपाक जाता.
पण आमी आज जवळ जवळ 3.5-4 वर्सां झगडटात. हो प्रश्न सरकार दरम्यान मांडिल्लो आसा, बरो तरी मांडिल्लो. आमी प्रॉब्लेम सांगलो ना, वी हॅव कम विथ अ सोल्युशन ऑल्सो. आमी प्रॉब्लेम दाखयला ताका सोल्युशन दिल्लें आसा. पण सरकाराचें पॉलिटिकल वील जें आसा तें खूब कमी आसा. सो हे पॉलिटिकल वील जर बरें आशिल्लें जाल्यार हो प्रोजेक्ट एनी म्हळ्यार कंप्लीट जावन हो प्रश्न सुटिल्लो. पण आज हो फक्त प्लॅनिंग स्टेजीचेर उरला. हांव तें मातसो ताणें एक्सिडेंटाचें जें पळय सांगलें हय. ताजेर येता कितें जाता तर मेले नंतर 2 लाख मेळटा 3 लाख मेळटा ही गजाल खरी, घडये मेळटा आसतलें. पूण जेन्ना एक्सिडेंट जावन कोणी इंजर्ड जाता, मार लागता, तेन्ना ताका सारकें गायडन्स मेळटा काय कितें. घडये ट्रकाचो जो पळय मालक आसा तागेलो जो इन्शुरन्स ट्रकाचो ताजे कडल्यान ताका कॉम्पेन्सेशन मेळूं येता. वॉट हॅपन्स इज इमिजिएटली कडेक काडलो आनी तें सगळें पॅचअप केलें, हाका मातशें आतां कितें जालें ताका कितें हाता लायलें आनी तें क्लोज करून उडयलें. सफर जाता तो जाका पळय एक्सिडेंट जाला तो सफर जाता. पूण खंय तरी ह्या खातीर एक गायडन्स सेल ह्या वाठारांत आसचें काय कितें. जर कोणाक विवेक चड बरो सांगतलो. विवेक इन्शुरन्साची क्षेत्र त्या आसा. बाबतींत कितें जाता, तांणी खरें म्हणल्यार ती इन्शुरन्स जी कंपनी आसा, इन्शुरन्स कंपनी, जो ट्रक आसा ओनर, ताजेर केस घालची पडटा. हांगा ताका कितें आसा, तो आतां दोतोरागेर वतलो, थंय पयशे मोडटलो काय ती केस घालतलो. आनी सांगिल्लें तशें तांकां कोणी तरी गायडन्स करूंक जाय आनी त्या बरोबर ताका पयशेय खर्च करचे पडटले. त्या बाबतींत जी कंपनी आसा पळय, ट्रान्सपोर्ट कंपनी आसा, तांणी तें करूंक जाय खरें म्हणल्यार. सो खंय ना जाल्यार मेन म्हणजे आतां जो कोण आमदार थंय उमेदवार आसतले त्या उमेदवारांनी हो प्रश्न खूब सिरियसली घेवचो पडटलो. कारण हे ऑफकोर्स तुमकां एक्सिडेंट जाता आमकां गायडन्स दितले म्हणटा हो प्रॅक्टिकल प्रश्न, सो तो दिवपाकच जाय. सो त्या दृश्टींतल्यान फुडाकार घेवप हें मुळात कसो आसा, एक्सिडेंट जालो मागीर तें कॉम्पेन्सेशन हो प्रश्न येता. पण मुळात एक्सिडेंट कित्याक लागून जाता ह्या कारणा कडेन कोण वचपाचो प्रयत्न करना. म्हणजे अरुंद रस्ते आसात, रॅश ड्रायव्हिंग चलता, तांचेर कोणाचो कंट्रोल ना. किंबहुना अशें सगळें जालें नंतर सगळ्यांत पयलीं प्रोटेक्शन आसता तो जो कोण एक्सिडेंट करपाक त्या ड्रायव्हराकच असतात. मालक लोक धांवून येतात, ती समस्या थंयचे थंय सोडोवपाचो प्रयत्न करतात. म्हणजे मूळ कारणा कडेन वचपाचें कोणाक तितले परते करून ते सोंपयले उरता. बायपासांतल्यान सगळे प्रश्न सुट्टले. सुट्टले न्ही. प्रत्येकाचो जिवन आतां आज ट्रकवाल्याचे प्रॉब्लेम आसात, तांच्या ट्रिपी जायनात. जर बायपास जालो जाल्यार तांच्यो ट्रिपी जातल्यो. लोकांक एक सामकें सुखाचें जिवन जगूंक मेळटलें. म्हणजे आज डस्ट पोल्युशन आनी ट्रॅफिक कंडिशन लोक विटल्यात एक्चुअली. इवन मार्केट सिच्युएशन घेतलं जाल्यार भरपूर गंभीर समस्या आज दुकानदारा मुखार उबी जाल्या. कित्याक जे लोक नेतुर्ले रिवण भागांतल्यान कुडचड्यार येताले, त्या आडींतल्यान सांकवाड्ड्या मोलेच्यान कुडचड्यार येताले, आज तांणी बंद केलं, ते फोंडे वताच. ताका लागून मार्केटाचेर गंभीर परिणाम जावपाक लागला. ओके, आमी फुडलो इश्यू आसा तो पळोवया. म्हाका दिसता चड करून धारबांदोडा तालुक्या संदर्भांतलो महत्वाचो तालुको धारबांदोडा. आनीक 12वो तालुको तयार जाला आनीक रोखडेंच इलेक्शन आयला फाटोफाट. सो थंय कितें म्हणटात तें पळोवया. ही आमची 12वी हांगा धारबांदोडा तालुका जाल्ल्या कारणान हेजे आमच्या गांवांक इतलो बेनिफीट मेळ्ळा की हे आमी सांग्यार वयतले, सांग्यार वचपाक आमकां खूब त्रास जाताले. आमच्या लोकांक इतली सोय दिल्या की खूब खऱ्यांत बरी सोय दिल्या की आनी ऑफिसां थोडीशीं आमची उरल्या म्हणजे एक प्रकार RTO उरला, आमचे वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट तें एक उरलां, आनी एक्झिक्युटीव आनी ते ADIचें एक उरलां आमगेलें. हे तिनूय ऑफिसां येतकच ऑलरेडी आमकां इतली बेनिफीट मेळटली. फटफटीत तालुको जालो, पूण तालुको जाल्या नंतर जी अपेक्षा आसली हांगच्या लोकांची ती पूर्तता जावना. हेचें कारण म्हणजे एक मामलेदार आनी जो फूल फ्लेज हांगा आसा, पूण BDO आसा तो आठवड्याक 2दा बसता. आनी इतर जी ऑफिसां जाय ताका संलग्न तालुका म्हटल्या नंतर ती ऑफिसां अजून हांगा येवंक ना. त्याच्यामुळे अजून जी पयली रोड आसली ती अजून आसाच. आनी हेचेर सिरियसली गव्हर्मेंटान कांयच विचार करूंक ना. आनी आतां हें उरलां इतक्या खातीर की ते म्हणटा की जागो ना. जेन्ना तुमी तालुको म्हणून हांगा शिफ्टेड केलो तेन्ना जागो ना हें कारण सांगप योग्य न्ही. इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केल्या शिवाय तुमी तालुका कसो उबो केलो.